प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो पयलो विस्वोर वोड 1 ते 17 पर्यंत. Mathew chapter 1 verses 1 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अब्रामाच्या पुता, दाविदाच्या पुता, क्रिस्ता जेजूचे हे वंशावळीची शिवळी. अब्राम इजाकाचो बापूय, इजाक याकोबाचो बापूय, याकोब जुदासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुदास फारेसाचो आनी जाराचो बापूय, तांची आवय तामार. फारेस हेजरोनाचो बापूय, हेजरोन आरामाचो, आराम अविनादाबाचो, अविनादाब नाशोनाचो बापूय, नाशोन सालमोनाचो, सालमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेदाचो बापूय, ताची आवय रूत. ओबेद जेसेचो बापूय, जेसे दावीद राजाचो बापूय. दावीद सोलोमोनाचो बापूय, ताची आवय उरियासाची पोती. सोलोमोन रोबोआमाचो बापूय, रोबोआम अबिजाचो, अबिजा आसाचो, आसा जोसफाताचो बापूय, जोसफात जोरामाचो, जोराम उजियाचो, उजिया जोतामाचो बापूय, जोताम आहाजाचो, आहाज हेजिकियाचो, हेजिकिया मनासेचो बापूय, मनासेस आमोसाचो, आमोस जोशायाचो, जोशाया जेकोन्याचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हे बाबिलोनाच्या परदेसाच्या काळार जल्मले. बाबिलोनाच्या परदेसा उपरांत जेकोनिया सालातियेलाचो बापूय, सालातियल जेरुबाबेलाचो, जेरुबाबेल अबियुदाचो, अबियुद एलिकिमाचो बापूय, एलियाकीम आजोराचो, आजोर जाडोकाचो, जाडोक अकिमाचो बापूय, अकिम एलियुदाचो, एलियुद एलियजाराचो, एलियजार मातानाचो बापूय, मातान जाकोबाचो, जाकोब बापूय जुजेचो, हो मारियेचो पोती. हिणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. म्हणटोच सगळे पिणगा मेळून हिशोब असो. अब्राहम थान दाविदा पर्यंत 14 पिणगा, दाविदा थान बाबिलोनाच्या परदेसा पर्यंत 14 आनी बाबिलोनाच्या परदेसा थान क्रिस्ता पर्यंत 14. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजूच्या जल्माची, जेजूचो जल्म कसो जालो आनी कशे भाशेन ही पिणकां जी आब्रामांथान जेजू पासून येता ती ताची खबर आयज आमी वाचल्या. आनी भाव भयणीनो आमी पळयत जाल्यार बरे भाशेन आमी वाचलां आनी आयकलां जाल्यार आब्रामांथान जेजू पर्यंत 40 आनी 2 पिणकां आसलेली. आनी 40 आनी 2 पिणकां जी आमी आयज पळयता ती जावन आसा जेजूची मनशाकुडांतल्यान पिणकां. पूण आमी जाणो भाव भयणीनो सान पावलो घालासकारांक विस्वोर 3 वोड 29 गलेशियन 3:29 कितें म्हणटा तो म्हणटा, आनी जर तुमी क्रिस्ताची तर आब्रामांची संसद तुमी आनी भासावणे प्रमाणे तुमी, भासावणे प्रमाणे दायजी तुमी, अशें आमकां सान पावलो बरयता. तर भाव भयणीनो आमी आतां दायजी कशी जाल्या आमी जाणो की आब्राम जावन आसा एक पाय भावार्थाचो. ही इज द फादर ऑफ फेथ. रोमकारांक 3 विस्वोर वोड 27 ते विस्वोर 4 ते 25 पर्यंत सान पावलो रोमकारांक सांगता. आनी आमी जाणो भाव भयणीनो की ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो समी देव मानलो, आमी आमचो सरवंडार मानलो, खरेपणी ताचेर भावार्थ दवरलो, आमी एक नवी रचना जाली. सान पावलो एक पोतून दुसरी चीट कोरिंथकारांक विस्वोर 5 वोड 17 कितें म्हणटा तो म्हणटा, म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. म्हणटच भाव भयणीनो हें सगळेंच नवें खंय जालें? क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं आमचो आत्मो जेजू सारको जालो आनी आतां आमी
आब्राहामची पिणका जाली. म्हणजे आब्राहाम जे देवान बेसांव दिल्लेले, कसले बेसांव, लांब जिविताचे, सगळे बरेपण, सगळी गिरेस्काय, जे बरेपण देवान ताका येवजिल्लें ते सगळें ताका बेसांवन भरलो. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज जेन्ना हे शिवर्तमान आयकलां, तातूंत आमी पळयता की जेजूची जी पिणका आसा आब्राहाम ताच्या जल्मा पासून, ती सुमार 40 पिणका ही जनरेशन ही म्हणून आमकां कळोन येता. पूण आमी जाणो भाव भयणीनो की जेजू मनशा कुडांतान येवंक ना. ताजो पाय जुजे नासलो, ताजी आवय वय मोरी असली, पण ताजो बाप सुर्गीचो आडो पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजू ह्या संवसारान येयलो. म्हणटच जे पातक आदामान केल्लें ते मनशा वरवीं ते भुरग्याक मेळटा तें पातक, ते जेजूक मेळोंक ना. ना तर तो आमचो सोडवणदार केन्नाच जावचो नासलो. म्हणटच भाव भयणीनो, वो सोमोन जुजे आनी मोरयेन धरूंक ना, जो काजाराच्या सक्रामेंता वरवीं मनीस एक दादलो आपले बायले बर सोमोन वता आनी ताका भुरगीं जातात. पूण जेजू पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या संवसारान येयलो. आनी तो आतां आमकां जेन्ना आमी ताजेर बावर दवरता, आमची सगळी जे म्हणटा ती आमचें बरेपण आमकां फावो जाता. आमी एकदम बेसांवनी बोदता. आमी देवाच्या फामिलींतली आमी आतां भितर सरता. कोय भाशेन जे आमकां शिराप आसलें कायद्या प्रमाणे, ते जेजून घेतलें, शिराप आमचें पयस केलें. ताणें आमकां जे पातकाचें सैम आसलें तें पयस केलें. आनी आतां आमकां देवाची भुरगीं केलीं. जुवांचो पयलो विस्वोर बोर्ड 12 कितें म्हणटा, पूण ताका मानून घेतल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें दिलें, देणें केलें. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, कितली पिणका, कितली उतरां, कितले नांवां आमी आयकल्यात, पूण एकूच आमी चोत्राय धरूंक जाय की जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा देव. आनी जेन्ना आमी ताजेर बावर दवरला, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, आमी आतां देवाच्या फॅमिलीन भितर सरल्या. आनी आयज जेन्ना आमकां ही खबर मेळटा, थोड्या दिसांनी आमी जेजूची जल्माची परब करतले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कळोन येता की जेजू आमचे पासत येयलो, ताणें आपलें रगत वाडयलें, ताणें आमकां देवाच्या फामिलीन भितर सरपाक आमंत्रण दिलें. आतां आमी फकत देवाक आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिवंक जाय आमच्या एक एकल्या दिसा, एक एकल्या तोडीर. कित्याक जेजू वरवीं आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं, आमी देवाची दायजीं जालीं, आनी सगळें देवाचें आमकां बरेंपण फावो जालें. हें आयज आमी आमच्या मनान धरुया. हें आमच्या मनाचेर नडसुणी करून हें आमचें जिवीत आमी जेजू सारकीं आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलुया. आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.